स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 मिशना खाला गोयच्या सरकारान लोकांक स्वयंपूर्ण ध्येयाकडेन वचपाक येवजण्यो सुरू केल्यो, पूण बरेचश्यो येवजण्यो लोकांक खबरच ना। भौसाक कळोवपाच्या हेतान सीएमओन आयज PWD पर्यावरण आनी हवामान बदल खाते, कायदो आनी न्याय व्यवस्था आनी कायदेशीर व्यवहार खात्याच्या मुखेल्याक येवजण्यो विस्तारान सांगपाक आपयले। ही आमी थोडी केल्ली रिफॉर्म्स, हातून आमी चडशे आतां फॅसिलिटीज ऑनलायन केल्ले आसा। हातून उदकाचे बील भरप, सिवरेज कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन, तशेंच टॉयलेट्स हे सगळे ऑनलायन एप्लिकेशन घरान बसून करपाक मेळटा। हे आमच्यो येणाऱ्या काळांतल्यो इनिशिएटिव्स आसा जे आमी करूंक सोदता। हातून आमचो मेन पॉयंट सेकंड पळयल्यार आमी जेट पेचर इंट्रोड्यूस केलो गोंयांत। तुमकां खबर आसतलें फाटल्या दिसांनी खूब खड्डे पडून आमच्या रस्त्यार आमकां मेंटेनन्स करपाक डिफिकल्ट जातालें। हो आमचो रस्त्याचो नेटवर्क आनी सिवरेज कनेक्शनां आनी थोडे एरियेन आमचे सिवरेज प्रोजेक्ट्स चालू आसा, ते आमी येणाऱ्या काळांत कंप्लीट करतले। आमच्याकडे प्रो बोनो ॲडव्होकेट्सी आसा, न्याय बंधू आसा। हे तुम्ही कोर्टान येवपाची गरज ना, मोबायल ॲपाचेर तुम्ही हांगा कॉन्टॅक्ट करून ते तुम्ही सल्लो घेवं शकता मोबायल ॲपाचेर। पॅरालिगल व्हॉलंटियर्सूय दवरल्या सगळ्या फ्रंट ऑफिसांनी। आमी पॅरालिगल व्हॉलंटियर्सच्या माध्यमांतल्यान डोर टू डोर कॅम्पेन करून लोकां मदीं त्यांच्या हक्का बद्दल, त्यांच्या हेच्या बद्दल जनजागृती करपाचो प्रयत्न करता। तशेंच तुम्ही विक्टीम कंपेन्सेशन, तुमचे जर कसले सेक्शुअल असॉल्टाचे जर तुम्ही विक्टीम आसत, एसिड अटॅकाचे जर तुम्ही विक्टीम आसत जाल्यार तुम्ही ते तुमकां कंपेन्सेशन मेळटा। आणि तुम्ही ते ॲप्लिकेशन एक तर कलेक्टराक करपाचें किंवा खंयच्या आमच्या लिगल सर्विसीस ऑथॉरिटीक करपाचें, डिस्ट्रिक्ट किंवा स्टेट लिगल। आमी ते ॲप्लिकेशन ग्रांट करून मागीर ते पैसे तुमकां गव्हर्नमेंट दिता, डिपार्टमेंट दिता, कन्सर्न डिपार्टमेंट तुमचे पैसे तुमकां दिता। सो तुमी चडान चड ह्या विक्टीम कंपेन्सेशनाचो लाभ घेवचो। जे कोण पीडित लोक आसा तेंच्यांनी ॲप्लिकेशन करपाचें आनी ते कंपेन्सेशन तांकां मेळपाचें ऑर्डर आमी करता आनी मागीर तांकां ते कंपेन्सेशन दिता। तशेंच आमी सिनियर सिटीजन सेलूय बीन ओपन केला आमच्या पर्वरी हायकोर्टान, जेणे करून आमी सिनियर सिटीजनांक तरेतरेची सेवा दिता, त्यांचे प्रश्न सोडोवपाचे प्रयत्न करता आनी तांकां मोफत कायद्याची सेवाय बीन दिता। आमचे स्किमी आसा नाल्साच्यो, तेज्या अंतर्गत आमी तरेतरेचे कॅम्प्स घेतला। हे फोंड्या कॅम्प घेतलेलो हांवें वर्कर्सांक, कामगारांक लागून। तशें आमी तरेतरेचे ॲक्टिविटीज करता। दिव्यांगाचे आमी UDID कार्ड्स रजिस्ट्रेशन करून घेतलेले सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मदत घेवन। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट अलॉंग विथ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आमच्यांनी कॉटन बॅग्स आसा, पिशव्यो ज्यो आसा, जे लोकल बायल्या कडल्यान शिवून घेतल्या, त्यो आमी वेंडर्स म्हणजे रस्त्यार जे भाजी विकता, फळां विकता, तांकां आमी पिशव्यो फुकट दिल्ल्यो आसा एज अ सिंगल यूज प्लास्टीक पर्याय म्हणून। आणि हेतूंतल्यान बायलांक फायदो जाल्लो आसा। वातावरण जे बदल आसा ही जगा फुडली समस्या आसा, पण आमी हेज्या खातीर आमच्या राज्याचे प्लान तयार केल्ले आसा। ते म्हणजे क्लायमेट चेंज सेक्रेटरिएट एक स्थापन केल्ले आसा आणि नॉलेज मॅनेजमेंट अवेअरनेस अँड कॅपेसिटी बिल्डिंग मॉनिटरींग बी करतात। आता हाचे फुडें आमच्यो ज्यो सगळ्यो सेवा आसा त्यो एका जाग्यार मेळपा खातीर आमी परिवेश नावाचे पोर्टल तयार करपाक चालू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।